नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनीक सद्याक एक गोंयाक भितर एक मागणी जावपाक लागल्या की रोमीकय देवनागरी सारको राजभाशेक समान दर्जो मेळचो. आनी हाजेर आमी रोमीकचे जे कोण वांगडी आसात तांकां कितें दिसता ताजेर आमी 2 एपिसोड घेतिल्ले. आनी आतां आमी दुसरे वडच्यान येतात तांकां ते जे आसात आमचे बरोबर फादर मोजून आता फादर येवकार तुका. फादर, एकच हे आता किंवा रोमीकय इक्वल स्टेटस मेळपाक जाय, इक्वल स्टेटस मेळपाक जाय, कारण रोमीचेर अन्याय जाला असो जो हे जाता आरोप जाता ते विशीं तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? आमी स्वताच मनान धरूंक जाय. पयलीं भास, लिपी दुसरे सुवातेर. आतां कोंकणी भास ती आर्यन भास संस्कृतांतल्यान आयल्या. सगल्यो बेंगॉली बी सगळ्यो संस्कृतांतल्यान आयल्या. त्या हेरांक सगल्यांक आपआपली लिपी आसा, पूण जायत्यांक ना. मराठीक ना, सिंधीक ना, नेपालीक ना, सिंगालीज ना, हिंदीक ना. येदे व्हडले हिंदीक आपली लिपी ना, पूण ती लिपी सगळी ती संस्कृतांतल्यान घेता. आमचे कोंकणी भाशेची थायची लिपी म्हणटा पळय ती देवनागरी. आनी हें हांवूच सांगिना, हांव कोण न्हय सांगूं. आमचो शेणोय गोंयबाब सांगता, मोस्योर दालगाद सांगता. मोस्योर दालगादाच्या नांवान त्या रोमीवाद्यांनी एक अकादेमी केल्या आनी ताजो हेतू झुजूंक रोमी पासत. आतां जर तर दालगादूच तर सांगता रोमीची खरी स्वाभावीक थायची लिपी देवनागरी म्हूण, ताज्या नांवान तुमी ताज्या तत्वांचेर आड कशें वेतात? ही कित्याक लागून जाता अशें दिसता की तेय म्हणटात की पुर्तुगेज काळाक साकून कितेंय कारणाक आसूं आमची एक रोमी एक वेगळी लिपी आशिल्ली आनीक एक समाज जो अजुनूय आपूण ते रोमी कडेन लागीं आसा असो म्हणटात. ताका लागून रोमीकय एक तरेचो तांचो मान म्हणटात तो मेळचो असो तांकां दिसता. सो हातूंत वायट अशें कितें दिसता तुमकां? ना, पयले सुवातेर हांव एकूच विचारता, पुर्तुगेजाच्या काळार रोमी लिपीन कितलें बरयलें? कितलें बरयलां? खंय बरयल्लें आसा? कितलें आसा? एक कितें पुस्तक आसत खंय बरयल्लें आसा? ना, बरयल्लें ना. म्हणजे दर्जाचीं पुस्तकां बेश्टी पुस्तुलां 100 आसात, पूण दर्जाचीं पुस्तकां त्या काळार बरयल्यान खंय? इतलेंच न्हय. आनी पुर्तुगेज सरकार तुका कोंकणी आमची भासूच म्हूण मानिनासलो. एकलो पाद्री सांगतालो म्हाका, फादर जायम कोत, आपणें म्हणटा एक लेख बरयलो एका स्मारिकेन सोवेरीर सालिगांव सेमिनारी. तो विद्यार्थी तेन्ना. आनी आपणें म्हणटा बरयलें कोंकणी विकास आमचे भाशेचो प्रोग्रेस द नोसा लिंग्वा म्हणजे आमचे भाशेचो. तेंय ते सेन्सर करतालीं सगळे तेन्ना. तुज्यान एक आमंत्रण पण धाडूंक जायनासलें. तिचो ती सेन्सर केल्या बगर सरकाराचें. जेन्ना तिचो तो लेख धाडलो तेन्ना ताणें तें कातरलें. आमची भास म्हूण नाका, कोंकणी भास म्हूण. कित्याक आमची भास म्हणटा ती पुर्तुगेज म्हूण. म्हणटच जर तर आमचे कोंकणी आमचे भाशेचोच दर्जो पुर्तुगेजाच्या काळार तर नासलेलो, ताका खंय आसलो? कोणें कितलें बरयलां? आमचे आदिस्थान पुर्तुगेजाच्या काळार थावन पुस्तकां आसलेलीं, संस्कृताय आसलेली. हें सामकें न्हय. आतां तुमी आतां रोसूंक कोत्तात, रोसात. कोण तुमकां आड येचो नाका. पूण सदांच मानून घ्या, थायची लिपी कोंकणीची ती देवनागरी. एक जालें. थायची लिपी देवनागरी म्हणटच हे देवनागरीक अधिकृत दर्जो सरकारान दिला. सरकारान वयरच्यान रोसूंक ना. तितलेंच न्हय, इतिहास नकत.
जेन्ना अधिकृत भाशेचो प्रश्न उपजलो आनी गोंयभर कितलेच 55 दीस गोंय बंद पडलें तेन्ना शेकी तो प्रश्न आपल्याच्या हातान घेतलो काँग्रेस पक्षान. कित्याक काँग्रेस पक्षाक भंय पडलो फूट पडत म्हूण. तांचेच मदीं आसलेले ह्या एका वद्दान मराठी दुसऱ्या वद्दान कोंकणी आनी दोगांय गोटांक एकठांय धरून श्रेश्ठींनी काँग्रेसी श्रेश्ठींनी एक थाराव घेतलो सामको. कोंकणी म्हणटा पळय ती देवनागरींत, मराठीक सहभास आनी इंग्लीश म्हणटा ते आसात. सहभास पसून न्ही पण जाय जाल्यार अधिकृत कामा खातीर ती वापरूं येता इतलो अधिकृत भास न्हय. हय अधिकृत भास न्ही पण जाय जाल्यार ऑफिशियल कामा खातीर वापरूं येता. पळय कोंकणी देवनागरी लिपीन विंचून काडल्या देखून अधिकृत भास कशी आनी मराठीक सहभास कशी कसो दर्जो दिला देखून तें बिल विधानसभेन पास जालां. ना जाल्यार काँग्रेसीचे फूट पडपाची, काँग्रेसीचो काँग्रेसी सरकार पडपाचें. फादर तुमी आतां उल्लेख केलो सुरवातेकच जेन्ना आमी मुलाखत सुरू करतना उल्लेख केलो की फादर मोन्सियर दालगाद हांणी बसून देवनागरी हेच लिपी मान्यताय दिल्ली म्हण तांचे वावर. हय हय सो तांच्या वावरा विशीं थोडे मातशें आमचे जे पळोवपी आसा तांकां. मोन्सियर दालगाद म्हणटा पळय तो पाद्री, क्रिस्तांव पाद्रीचें शिकप आहा ताका हांगसर रायतुरा. मागीर तो पाद्री जालो आनी तो रोमांक गेलो शिकूंक तो इगोर्जेचें कायदेशास्त्र शिकलो. ताका पदवी मेळ्ळी, डॉक्टरेट घेतली आनी देवगिन्यानांतूय म्हणजे थियोलॉजी तातूंतूय तांणी डॉक्टरेट घेतली. थिंचोर ताका नेमलो पुर्तुगालांत तो गेलो. थिंचोर ताणें पुर्तुगालाक गेलो. थिंचोर ताका पातशायान नेमलो मिसियोनार म्हूण. पातशायाचो मिसियोनार म्हूण, मिसियोनार रेज्यू रॉयल मिशनरी म्हूण. आनी ताका उदेंतीक धाडलो. तो वेगवेगळे सुवातेर आसलो, गोंया आसलो. शिकोवंक ना खंय ताणें ताका गोंया येतोच ताका दिसपान नेमलो रायतूचे सेमिनारीचो अध्यापक कसो. पूण ताणें आपणाक नेमला रॉयल मिशनरी रेज्यू म्हणून म्हजें हांगसर सगळ्याक भोंवपाचें. तो सिलोनान आसलो, श्रीलंका, होनावार आसलो, सावंतवाडी आसलो, बेंगॉल आसलो, सिंधुदुर्ग आसलो. की वेगवेगळे सुवातेर आनी वेगवेगळे सुवातेर आसलो. थंयचोच ताणें न्हयच धर्मीक काम केलें पूण थंयचो भाशा तो शिकलो. सावंतवाडी वचून मराठी शिकलो आनी संस्कृत शिकलो. एक बेश्तीन एक पंडीत घेवन शिकलो. कारवार वचून शिकलो कन्नडा आनी त्यो लागशिल्ल्यो भासो तामीळ आनी मलयाळम. सिलोन वचून सिंगलीज भास शिकलो. वयर वचून बेंगॉलाक वचून बेंगॉली भास शिकलो. म्हणून तो एक भास शास्त्री म्हणून ताज्यान एकामेकाक कडेन तुळा करूंक जाताली, कंपॅरिजन ह्या सगळ्या भासांचें. आनी मागीर बेश्टे वयले वर ताणें आपणांचे परिणाम दाखोवंक ना. फोल्ड आपणाचें शिकपाचो वयले वयर न्हय. आनी ताणें पळय पुस्तकां बरयल्यान पळय ती एक पुस्तक पयलें ताचें शब्दकोश कोंकणी पुर्तुगेज. आनी थिंचोर तो एका उतराचें थिंचोर तो दिता हें उतर खंयचें येता. दुसरें पुर्तुगेज कोंकणी ही देंवल्ली. मागीर ताणें एक बरयली इन्फ्लुएंसिया do vocabulário português em línguas asiáticas. म्हणजे कितें प्रभाव पुर्तुगेज भाशेचो
एशियन लँग्वेजीस केदो व्हडलो भाव तो एशियन भास म्हणजे फकत गोंयचीच भास न्हय, भारताचीच भास न्हय, जपानीज, चायनीज हें सगळें. मागीर दुसरें वद्दाणें केलें ग्लोसारियो लुजो आजियातिको म्हणजे प्रभाव एशियन भासांचो पुर्तुगेजीचेर 2 खण केदे व्हडले. मागीर तो शास्त्री असो बोलयांचो पुर्तुगेज बोलयांचो पुर्तुगेज बोली गोंयांत कशे उलयताले गोंयांत पुर्तुगेज उलयताले ते पुर्तुगालाक उलयताले तशें न्हय, डायलेक्ट वेगळे आशिल्ले. मागीर पुर्तुगेज बोली सिलोनाक, पुर्तुगेज बोली नेगापाताम हांगासर तें कोण तें नेगापाताम म्हणजे तामिळनाड त्या वद्दान तिजोर आशिल्ले पुर्तुगेज बोली दामान हें सगलें फादर आनी एक आमचे इतिहासीक सत्य म्हणल्यार जेन्ना छापील साहित्य आयल्यान तेन्ना मेन म्हणटा ते देवनागरी टायप नाशिल्लो, ताका लागून कोंकणी खातीर आमचो इंग्लीश रोमीचो हे घेवचो पडलो तेन्ना. हय 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 16व्या-17व्या हय. सो ताका लागून रोमी आयले काय म्हणून रोमी येवपाचें कारण हे म्हळ्यार कारण आमचे कडेन टायप नाशिल्लो, ताका लागून बरोवपाक जाय, छापपाक जाय, ताका लागून टायप नाशिल्लो, ताका लागून हे घेतलें. चीट प्रिय आसा थॉमस स्टिफन्साची चीट आसा आपणाच्या वडिलाक कोणायकू धाड देवनागरी छापूंक जाता तसल्याक आनी ताणें कानार दवरूंक ना तें. आनी हें आतां थॉमस स्टिफन्स कोंकणी कितें आसा पळय तें जालां एक राजधान रोमीवादाची आनीक आमचे थॉमस स्टिफन्स हाणें आमचें क्रिस्त पुराण बरयिल्लें आनी ताका तें खरें तरी देवनागरीन बरोवपाक जाय आशिल्लें, पूण देवनागरी बरोवपाक मेळना म्हणून म्हणजे छापपाक टायप ना, ताका लागून ताणें तें आमचे रोमीक ताका छापचें पडलें तें. आनी तांची रोमी ती तांची त्या काळा वयली रोमी बरोवपाची पद्दत आनी आतांची एक न्हय. आतांचे हे सगळे बरयतात पळय ते ताका सांग ती वाच म्हूण ती समजून जालें पळय तांकां. कोणाचे पयलींचे आमचे फादर स्टिफन्स आनी ह्या पळय ती वेगळीच. कित्याक जाणा तूं ते युरोपियो, तांचे कान युरोपियो, तांचे मुख्य युरोपियो म्हणजे आमच्यो भासो तांकां कितल्यो समजताल्यो ते आमी नको. तांणी भावल केला दुबाव ना, वावर केला तो सामको अभिमानाचो वावर तो, पूण कितें हें मानून घेवंक जाय ते युरोपियो आनी आमच्यो भासो हांगासरल्यो एशियन भासो तें बरें म्हाका तूं कितली पुर्तुगेज जाणूंक जाय, ती पुर्तुगेजचो सामको उत्सार म्हाका केन्नाच येवचो ना. ते पुर्तुगेज उलयता, हांव पुर्तुगेज उलयतां तर हांव पुर्तुगेज उलयतां, पूण ते पुर्तुगेज जाता पळय ते रोखडेच म्हणटाले हो आमचो न्हय. फादर एक हें जाता की आमचे जर आमी फाटल्यान 61 जर गेले तेन्ना आमचे कोंकणी भाशा मंडळ सुरवात जाली आनी तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष आशिल्लो बाब पेद्रू कुरैया आनी ताणें बसून जी पुस्तकां छापली मागीर तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळा भितर दोनूय चलताल्यो, कित्याक तांची स्मरणिका येताल्यो त्यो एक वडच्यान नागरी आसताल्यो, दुसरे वडच्यान रोमीन आसताल्यो. पूण ताणें जी क्रमीक पुस्तकां छापली ती बसून जी छापली ती देवनागरींतल्यान छापली आनी तेन्ना डायोसिसांत बसून एक मानून घेतिल्लें की उलोवपाक रोमी बरी आसा, म्हणजे उलोवपाक म्हणजे आमचे कोंकणी डायलेक्ट बरो आसा, बरोवपाकूय बरी आसा, पूण जी शिकपाची जी लिपी आसा ती देवनागरीच आशी अशें ताणें मानिल्लें आनी तशेंच चलत आशिल्लें. मागीर आतां कित्याक हो प्रॉब्लेम जालो काय? तेन्ना कितें पळय तेन्ना रवींद्र बाब, मनोहर सरदेसाय, रवी पंडीत ते दोनूय लिपी करीत म्हणजे एकठांय कसो हे आमचे क्रिस्तांव पादरी पळय आसलेले, क्रिस्तांव पळय जाणकार आसलेले आनी म्हणलें ना हे भशेन दोन तो लिपी तर करची शिक्षणांत जाल्यार रोमी आमची फुडें वचपाची ना. आमी ल्हान आनी एक लिपी घेवपाची, आमी सगळ्यांनी ती शिकपाची, आमचो एकवट एक जावपाचो हें करूंक केल्लें तांणी तें मनान घेतलें. आतां तुमी म्हणटात की रवींद्र बाबाक, मनोहर बाबाक, रवी पंडितान ताणें म्हणलें की दोनूय लिपी आसच्यो पूण पाद्रीन सांगलें ना एकूच लिपी आसपाक जाय. एकूच कित्याक ती लिपी म्हण
देवनागरी लिपी म्हणटा पळय ती हिंदुवांची न्हय, ती आमची सगळ्यांची गोंयची लिपी, आमची लिपी ती. आनी क्रिस्तांव कडेन देवनागरी जायना म्हणटा पळय ती हें अस्सलफट. आमची भुरगीं आसा पळय ती शिकतात पळय ती तांचे कडेन ही गरजेंतल्यो आमच्यो पुस्तकां भितरची शीत रोमी बरयल्लीं ताका प्रश्न जाता. तुवें म्हाका एक दीस सांगिल्लें की ते तुमच्या देवस्थानाचें हें करता तेन्ना कुडा देव आनी कुड्डो देव म्हणटा. वय आतां सगळेच म्हणटात कुडा देव, सगळेच म्हणटा कुड्डो देव म्हणटात. कुड्डो देव न्हय, देव कुड्डो केन्नाच ना. देवाक सगळे दोळे आहात, आमचे उलोद एक बरे आहात. कुडो देव न्हय, फॉल्स गॉड. हेंय बरें व्हडलें न्हय, पूण कुडो देव हें कोणाक गमता? देवनागरी जाणा पळय ताका, इतलेंच न्हय. आतां हें आसा कुड्डो जाल्यार डबल डी आसपाक जाय, ते फक्त सिंगल डी आहा. मागीर आतां अदीक करून आमच्यो चलयो, क्रिस्तांव चलयो इगोर्जेन वाचतना पोळे म्हणून ते पोले म्हणटात. कित्याक? देवनागरी जर आसलेली तेन्ना ती पोले म्हणपाची. सो तुमी म्हणटात त्या प्रमाणे देवनागरी जी लिपी आसा ती शास्त्राक धरून आसा, आनीक आमची जी रोमी आसा ती कितें कारणां खातीर आसतले ती शास्त्राक धरून, म्हणजे आमचें जें भारतीय शास्त्र हें व्याकरण आसा ताका धरून ना अशें दिसता तुमकां? वय कित्याक ते म्हणटात करूंक जाता. आतां ते भशेन जायतें करूंक जाता. आतां पळय हांव रोमी लिपी जाणू, हांव कोंकणीन बरयलेली रोमी लिपी वाचता, पुर्तुगेज वाचता, इंग्लीश वाचता, इटालियन वाचता, फ्रेंच वाचता. पूण म्हाका सांग शॅक लँग्वेज, स्लाव लँग्वेज, पॉलिश लँग्वेज ही रोमेनूच बरयल्या. ती वाच म्हूण सांग, ती जायना. कित्याक? ताचे उच्चार दुसरे. रोमी लिपी म्हणटा पळय ती नाच आसा, लुजो रोमी म्हणजे रोमी पुर्तुगेजाच्या उच्चारान. आनी हे आतां सगळे आहात पळय ते आतां पुर्तुगेज परंपरा गेली, जाता तेम जालो. हे कितले पुर्तुगेज जाणवत? आतां ती रोमीन आमची भास आसा पळय ती ताचे उच्चार पुर्तुगेज जाणवत, पुर्तुगेज उच्चार जाणवत. आतां इंग्लेज न्हय, ए बी सी डी तशें. ताका लागून पांयजी म्हणटा सद्या पेंजी म्हणटा. हे उच्चार कोंकणीचे रोमी लिपीन घालता. तेच ताका लागून म्हणटा हांव, खरें ते आमगे तांचे जर पयलींचे भाशेन पळयल्यार पांयजी, आतां म्हणटात पेंजीम. आतां हें आसा कोण दायज म्हणटा ना, ते साठी पळय डेज म्हणटात. आनी खरें तें तांकां पुर्तुगेज उच्चारांची वळख ना. आतां दुसरें आतां पाटी आनी एक भितर सरलां. ते प्रयोग जायते करता तूं वयर रांदून कोंकणी स्टिफन्स कोंकणी केंद्र पोटकात्रो ओ घालतात आनी ताका पोटकात उत्तात म्हणून. आतां रोमीन उच्चार ना आनी म्हणून कोण तर इगर्जेन भितर बाचीत लोक हांसतलो, कोण गाय म्हणटलो, तुजो गांठी आयला काय म्हणटले. हें ते सांगिना ना, सगलें हातूंत जाता म्हूण, कोण ते रोमीन जाता म्हूण ना. आतां रोमीन चायनीज बरोवंक जाता. जायते आदल बदल करचे पडटले, ताडयो मिडयो करच्यो पडटल्यो. ह्यो ताडयो मिडयो करचे बगलेक जी पळय थांयची लिपी आसा ही सांबाळल्यार कितें वायट आहा. फादर, एक म्हणटात की रोमीचेर अन्याय केलो असो हे आतां. आनीक हातूंत भितर एक ताजे फाटल्यान आनी एक आसा, म्हणजे डायरेक्ट रोमीचेर अन्याय केलो म्हणल्यार ते डायरेक्ट म्हणल्यार क्रिस्तांवाचेर अन्याय केलो. ती सगळी फकाणां. आनी हें अन्याय केला म्हूण प्रोत्साहन करता तोमाजी आनी ताजे समर्थक आसा पळय ते अन्याय
अन्याय कोणें करूंक ना तुमकां कोणें आतां हें अन्याय केल्या म्हणटा पळय तेन्ना तोमासी दुदाचो भुरगो तेच ते 67 जेन्ना आमचे 3 भाशा हे आयल्यो तेन्नाय कोणें मागूंक ना की ती आमची कोंकणी आसा ती ट्रान्स्क्रायब करून आमकां पुस्तकां दियात म्हण तेन्नाय कोणें मागना तेन्नाय तोमाजीन म्हणटा तो बरें सामको आजू आशिल्लो तोमासी ह्यांक कोणाच्यान फोडोवंक जातालो तोमासी कोण ती फोटो येयल्या म्हणटात पळय ती एक व्हडली फोटो येयले म्हणून सांगून ते आमकां फटयतात कोणें फटोवंक ना त्या काळार सगल्यांक जाय आसलेलें एक लिपी तूं म्हणटा चड करून पाद्रींनी हे फुडें विचार काडिल्लो हें मागीर तें उपरांत आयलां तो हे पळय आसात राजकर्ते पळय आसात ताका राजकर्ते करून कितेंय राजकरण करून कितेंय उपकारता आतां पळयात तूं तांणी ते दालगाद कोंकणी अकादेमी आसा ती रोमी लिपीची उदरगती पासून वावुरतात बरें हा तुमी आतां आनी एक फोरम कित्याक केला ग्लोबल कोंकणी फोरम कित्याक तो आनी ते म्हणटात की दालगाद कोंकणी अकादमीक आतां सरकारान अनुदान दिलां ताका लागून दालगाद कोंकणी अकादमी आसा ती सरकाराच्या अगेन्स्ट वचपाक सोदना ताका लागून आमी हो नवो फोरम केला म्हणटात इतले ते बाबत ते रोमी पासून वावरूंक कितें ते अनुदानाक लागून ओगे रावपी ते कसले मनीस तर मनीस कसले अनुदानाक लागून तुमच्या तत्वांचेर तुमी तर आड वेतात तुमी मनीस कसले आनी कसले ते मनीस ते आनी तुमी कितले तुमी बाटल्यो तांचेर तुमी कितले एक जाले म्हणून तांतले कोण ना हांगसर तांतले कोण ना तोमासी ना आनी कोण ना आनी फादर तुमकां एक विरोधाभास सांगता जे तुमकां हाजे खातीर तोमाजीन बाब म्हणटा तो पयलीं दालगाद कोंकणी अकादमीचो पयलींचो हे जाळवंडर आनी बरो मनीस हय 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 ना पूण तुमकां सांगता तोमाजीन बाबान रोमी खातीर वावर केलो हें सगळें केलो पूण जे आपलें आत्मचरित्र बरयलें तें इंग्लिशींतल्यान बरयलें आत्मचरित्र जे बरयल्यात तोमाजीन बाबान ते इंग्लिशींतल्यान बरयल्यात सो आतां क्रिस्तांवांची भास रोमी कोंकणी काय इंग्लीश तें व्हडलें जालां इतलेंच न्हय हांवें एक फावट बरयलें तुमकां रोमी लिपीन कोंकणी जाय मू बरें शाळा जाय मू तुमी कोंकणी लिपी रोमी लिपी कोंकणींतल्यान मुळाव्यो शाळा उक्त्यो करात रोमींतल्यान बेश्टी एक विशय न्हय मिडियम कोण धाडटा कोण भुरग्यांक धाडटलो क्रिस्तांव पळय आसा तांकां मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोंकणी नाकाच तांकां जाय इंग्लीश आनी तुमी तियात्रिस्ट म्हणटात की आमी रोमी दवरली आमी कोंकणी दवरली आनी तांचे सगळे जे हे आसतात एडवर्टीजमेंट आसता ते सगळे इंग्लिशींतल्यान तेय बी इवन वावरड्याच्या इश्टाचेर बसून जेन्ना तांचे छापतात जायराती त्यो इंग्लिशींतल्यान आसतात तियात्रिस्टांनी रोमींक सांबाळूंक ना रोमीन की तियात्रिस्टांक सांबाळल्यात बेश्टे म्हणून कोंकणीन तियात्रिस्तांनी कोंकणीक सांबाळूंक ना कोंकणीन की तियात्रिस्तांक सांबाळल्यात सो तुमचे कोतान हो रोमीवाद हो फकत एक राजकीय स्टंट काय हातूंतल्यान पळय तुमकां तर जाय कोणें तांकां आडवाडल्यात कोंकणी उलोवंक कसली लिपी लागना कोणें आडवाडल्यात कोणें तुमकां आडवाडल्यात तुमचें सूत्र संचालन काजारांक कोंकणीन करून ताका लिपी लागता सावत बसून मात इंग्लिशींतल्यान जाली कित्याक आतां परतून जायतीं तर मिसां इंग्लिशीन करतात कित्याक कोणें आडवाडल्या तुमकां करूंक कोंकणीन मागीर तितलेंच कोणें तुमकां आडवाडल्यान कोंकणींत बरोवंक रोमी लिपीन बरोवंक कोणें आडवाडलें कोणें फुडें केलां तुमकां अनुदान पर्यंत दिव येता दालगाद अकादेमी आसा तुमकांच अनुदान दिवं कोणें आडवाडल्यात तुमकां कोणें आडवाडूंक ना म्हजें एकच धोरण म्हणटा पळय तेचें हांव तांचेर आड न्हय
हांव ताजें बरें मागपी एकूच म्हणटा पळय तें कोंकणी जावं न्ही कोंकणी फक्त कोंकणी देवनागरी लिपींत ही कोणती अधिकृत भास ऑफिशियल लँग्वेज आहा ती कोंकणी देवनागरी आनी शिक्षण हे दोनूच मागल्यार व्हडलें सो फादर तुमकां एक आतां लास्ट हो म्हजो प्रश्न आसा निमाणो प्रश्न आसा हाजेर कितें तोडगो बी काडप शक्य आसा काय म्हणून हो आज सद्याचो वाद आसा ताजेर कितें तोडगो काडप शक्य आहा कितें करूंक म्हणटा तुमी ना कितें आसा काय म्हणटा आतां रोमी म्हणटा आमचे अन्याय जाला आतां पयस जावपाक जाय चिंतल्यात थंय पूण तूं तो साश्टी उलोय गोंय फुलोय म्हणून एक ग्रूप आहा पळयला तुमी म्हजेंय नांव तातूंत घालें हांव साश्टीकार न्हय आनी हांव साश्टीची भास उलयना हांव साश्टी जाणो म्हणटा पळय ती आमच्या घरा हांव बार्देसचो आमच्या घरा फाटल्यान हांगसरले आल्लें बाल्लें थिंजरलें वावराडी थिंजोर तांणी पेणें गेलां ते रावले थिंजर आतां वाटांनी म्हजें ज्ञान साश्टीचें म्हणटा पळय तें तांचे उद्देशी इतलेंच पूण हांव नकळो पूण म्हाका तांणी घालो आनी तातूंतलो हांव भायर सरोंक सोदिना कित्याक म्हाका विचारूंक ना घालता म्हूण पूण आतां ती साश्टी उलोय गोंय फुलोय म्हणटा पळय तें जालां साश्टी उलोय रोमी फुलोय जालां आतां तें बदल्लां तें बदल्लां तूं तर पयशी त्या जाडवंदाराचे ह्या चळवळीचे तांकां तांची भाशा म्हणटा ती अपमान करतात म्हाका करतात आनी करतात अपमान करपाची गरज ना बरे भशेन भासाभास करतात आनी अन्याय केलो ताणें अन्याय केलो तें न्हय आनी वायट म्हाका म्हणटा तूं जाणटो जाला आतां तुजो वेळ पावलो वचपाचो हय चडशे म्हजेर येतात आरोप ते समजतात हांव न्हय आसलो जाल्यार सामकी रोमी लिपी क्रिस्तांवाची म्हणून येतली आपली म्हणून रोमी लिपी तांचें धोरणूच हें रोमी लिपी क्रिस्तांवाची देवनागरी हिंदूंची तांकां हांव तें तांचेर बडी मारता फादर आतां हे सगळें रोमी लिपी क्रिस्तांवाची हो तांची न्हय देवनागरी लिपी सगळ्यांची सो हे आशिल्ले आमचे फादर मोहसीन बाबा आतां फादरान म्हणलां तशें की फादरान एक सामको एक नवो मुद्दो म्हणजे तो पयलीं सगळ्याक खबर आशिल्लो पण आज प्रकर्शान मांडला की पयलीं जे आमचे म्हणजे एक हो जो प्रचार चलता रोमी जाय फादर तातूंत म्हणटात की तांचो एक रोख आसा की हिंदू जे कोंकणी फुडारी आशिल्ले तांणी रोमीचेर अन्याय केलो पूण तुमी जे मांडले त्या प्रमाणे खरें रवीन बाब आमचो मनोहर बाब किंवा रवी पंडीत हांकां रोमी कोता येताली पूण पाद्रींनी सांगलें की नाका आमकां हीच जाय म्हणून ते वायट पडटलें म्हणून हय फुडाराक वायट पडटलें आनी आमी चिंतूंक फावना जाणट्यांचें आमी चिंतूंक जाय चिंतूंक फुडार भुरग्यांचें आमी चिंतूंक जाय देखून रोमी ही देवनागरी लिपी गरजेची अधिकृत भाशेक कोंकणी अधिकृत भास फकत देवनागरींत आनी दुसरें शिक्षण फकत नाजाल्यार तूं गोंदळ जातलो नाजाल्यार कोंफूज जावं जातलें म्हणटूच म्हाका दिसता तें आनी इतलेंच न्हय आनी देवनागरी लिपी तर केल्यार ती क्रिस्तांवांकूय बरी ती कित्याक लिटरेचर सरस्वत कोंकणीचे करूंक जायना तूं जर तर तूं लागशिल्यो भासो तूं नोकोय जाल्यार आतां पुर्तुगेज भाशेचे सरस्वत लिटरेचर वयर चडोवंक तूं स्पॅनिश चडोवंक जाय तूं फ्रेंच वाचूंक जाय कोंकणी फुडें तर भितरी गरज आख्खें महाराष्ट्र आसा मराठी जाणूंक जाय
हिंदी जाणवंक जाय आनी ताच्यो लिपी खंयच्यो देवनागरी मागीर बेश्टें सपोज बेश्टें आमकांच जाणून आमकां हें सगळें आहा पळय तें ही सगळी चळवळ क्रिस्तांवांकूच वायटाक पडटा क्रिस्तांवांकूच वायट जाता आनी हें म्हजें धोरण आनी म्हज्या काळजांत एकूच आसा मोग आमच्या समाजाचो क्रिस्ती समाजाचो आनी म्हाका जाय आमचो क्रिस्ती समाज वयर चडलेलो आनी नो हे भाशेन सोकला देंवलेलो. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. फादरान एक विचार मांडला तो म्हणजे देवनागरी जर आमी क्रिस्तांवांनी आपणायली जाल्यार फादर म्हणटात की आमचे क्रिस्तांवाचोच आनीक उदरगत जातली भाशेच्या रुपान तांकां वेगवेगळे भाशे कडेन तांकां वचपाक मेळटलें. म्हळ्यार मराठी समजतली हिंदी समजतली आनी ताका लागून तांचो जे एक विचारीक तांचो जे हें आसा धोरण आसा तें आनीक व्हडलें जावपाक शकता. सो जे आमचे आतां हें करतात ही मागणी करतात तांणी हें ध्यानाक दवरचें. आनीक एकच आमी सदांच म्हणटात अशें की हाका लागून एक गोंयाक भितर रोमी आनीक नागरी करून हिंदू आनी क्रिस्तांव हो एक फूट पडपाक शकता. ती फूट बंद करतलो जाल्यार एकूच हे रोमीक जाल्यार उदरगत करया ना अशें न्ही. रोमीचे बरयात छापून हाडया सगळें करया पूण हे रोमी म्हण ती वेगळी भास म्हणपाक आतां लिपी न्ही तांचे कोतान ती वेगळी भास अशें तरेन जाल्यार तर तें बंद जावपाक जाय. लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणटा आतां गोंयांत कोंकणी उलयतले लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी आहा. गोंयांत लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कोण कन्नडा उलोवपी मराठी उलोवपी गुजराती और हिंदी कोंकणी उलोवपी न्हय. कोंकणी उलोवपी खंयचीच लिपी जावं ती कोंकणी उलोवपी लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी जायना. लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी न्हय. आमी हांगासरले थांयचे आमी आमची भास कोंकणी अधिकृत लिपी कोंकणी आमची शिक्षणाची अधिकृत लिपी देवनागरी आनी शिक्षणीक लिपी देवनागरी. उरलेल्याक सगळ्याक तुमी उपेग करात जाय जाल्यार एक खातें पर्यंत स्थापूंक जाता. तुमकां तर हांगासरले साहित्य अकादेमी कितल्या लिपींक म्हूण मान दितेली कितल्या लिपींक पळय साहित्य लिपी ते म्हणटात रोमी लिपीन बरयल्ल्या पुरस्कार दिवचो. रोमी लिपीकूच दिल्यार करता. कन्नड येना मलयाळम येना आनी येना पेर्सो अरेबीक येना ताका खंय जाता तुमी. पूण इतल्यांक आतां पुरस्कार दितना इतल्यांक साहित्य अकादेमी मनान दवरता दवरिना. आतां सिंधीच आहा सिंधी बरयतात पेर्सो अरेबीक आनी देवनागरी ते फकत मानून घेतात ती देवनागरी. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. फादरान जें कितें म्हणलां ताजेर आमचे जे कोण सद्याक चळवळ करतात तांणी ध्यानान विचार करचो. आनी एकच आमी सदांच म्हणटात अशें हाका लागून गोंयांक भितर कोंकणी मनशा भितर फूट पडची न्ही इतलें मागतात. फादर देव बरें कर. एक बात म्हणटा आमी कोंकणी भक्त आमी देवनागरी भक्त. रोमी म्हणटात पळय ते कोंकणी वादी. आमी वादी न्हय. आमी वाद घालिना कोणाक वाद घालिना. येतात यात आनी म्हाका म्हज्या मनान प्रेम आसा एक केंद्र उगडपाचें आनी जे पळय बरें कितें रोमीन बरयल्लें आसा हाचें लिपयांतर करूं येता देवनागरीन आनी तें साहित्य अकादेमी कडेन मागूं येता तांकां दिये पावती तें करूंक सोदिनात ते. सो ह्याच हाजेर आमी चर्चा थांबयतात की असो एक सुवर्ण मध्य आयल्यार हो वादय सोंपता आनी कोंकणीची उदरगत जातली इतलें म्हणटात आनी ही चर्चा थांबयतात. फादर देव बरें करूं.